बेतोड्या निरंकालच्या माकडमाऱ्यांच्यो खोपी मोडिल्ल्या प्रकरणाक आता वेगळेच मोडण मेळ्ळा। खोपी थंयच उरल्यो, एकामेकाक धमक्यो दिवपाचे प्रकार सुरू जाल्यात। बेतोडे कोनशी कोडार पंचायतीच्या सरपंचान 3 दिसां भितर कितें तें दाखयता म्हण धमकी दिल्या अशें पंच गोपीनाथ सांगता। सरपंच म्हणटा अशें कांय जालेंच ना। इतले मजगतीं खोपी मोडपाच्या प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी दुबावावेल्यान गोपीनाथाक अटक केल्या। बेतोड्या निरंकाल झोपड्यो मोडपाच्या प्रकरणावेल्यान आता धमक्यांचे प्रकार चालू जाल्यात। बेतोडा कोनशी कोडारची सरपंच पूनम सामंतान आपणाक धमकी दिल्या म्हण पंच प्रेमानंद शेटकारान सांगले। पण सरपंच म्हाजेर डायरेक्ट आरोप करपाक लागलो पंचायतीन की म्हाका तोंड बंद कर म्हणटा तें। हेचें कारण कितें? आनी म्हाका धमकी दिता तुका 3 दिसां भितर कितें आसता तें दाखयता म्हणून हाचेर जरूर विचार जावचो। दुसरी गोष्ट, जे जमात थंय रावतात ते जमातीक आमचें कांय येना, वायट अशें कांय ना। तांकां तांदूळ दिवं कितें दिवं तें आमच्या तेज्या बद्दल आमचें कांय येना, कारण पोटा खातीर कोणाकूय कितें दिवचें। पूण ते खंयच्या कायद्यान दितात? तांकां थंय रावपाक कोणी अधिकार दिलो? आयज अशें पळोवपाक दिसता की तो जागो तांकां एक्वायर करून दिवपाची तेंची तयारी चल्लेली आसा। पूण तो आयज पर्यंत मिनिस्टरान कांय अशें म्हणूं ना की तो जागो थंय दिवचो न्ही आनी तांकां थंयसरल्यान धांवणोवचें जावं तांकां दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करचें। पंचायतीक ते नाकात, आमच्या लोकांक ते नाकात। तांकां दुसरे कडेन खंय तांकां गव्हर्मेंटान आपलो जागो दिवन तेंची वेवस्था बरे भशेन करचें। आनी हे ऑफिसर जे आसात, जे मंत्री जे आसात, हे डायरेक्ट येवन हाडून तांकां रेशन कार्डां दितात, तांकां सोलर लायटी दितात। एका कोणाचो एका मंत्र्याचो पूर्ण पाठिंबो आसा अशें म्हाजें मत आसात। आनी म्हाका 3 दिसां भितर तुका कितें आसता दाखयता म्हणून धमकी दिल्या दोगांनी। करून हांव करतलो, पुलीस कंप्लेन करतलो। हांवें तेजे आरोप कांय करूंकच ना। हांवें कितें म्हटलां की थंयसर जें कितें जालां पळय, थंयसर जो उद्रेक कितें जाला पळय तितून सरपंच आसा अशें म्हटलां हांवें। पंच प्रेमानंद शेटकारान केल्ल्या आरोपांचेर स्पश्टीकरण घेवपाक प्रुडंटान सरपंच पूनम सामंताक गाठली। सरपंच म्हणटा आपणे तशी कांयच धमकी बीन दिवंक ना। वेल्यान प्रेमानंद शेटकारानूच आपणाक वायट उतरां दिल्यात, ताचेर खंय अब्रू लुकसाणीचो दावो घालतली। पंच प्रेमानंद शेटकर हो एक जबाबदार व्यक्तीन फाटल्या 8 दिसां पासून म्हजेर अनेक तरेचे नाहक बदनामी करून म्हजी बदनामी करपाचें षडयंत्र सुरू केल्लें आसा। फाटल्या आयताराक जे भटकी जमातीच्यो झोपड्यो पाडल्यो त्या दिसाक हांव संपूर्ण दीस मंत्री महादेव नायका बरोबर कार्यक्रमाक व्यस्त आशिल्लें। काल मिटींग आशिल्ली तेन्ना आमच्या पंचायत बॉडींतल्या एका पंच सदस्यान हाजे निशेध ठराव मांडलो। एक जबाबदार व्यक्तीन सरपंचाचेर अशे आरोप करप हे बरोबर न्ही, हे करप न्ही म्हण निशेध ठराव मांडलो। त्या वेळार ताणें म्हजेर अशे अपशब्द वापरले की आज म्हाका सांगपाक सुद्दां लज दिसता। आमच्या पंचायत मंडळा आमच्या जें रेजोल्युशन धाडिल्लें आसा तांचें खंयी व्हरून पुनर्वसन जावचें की आमच्या गांवाक आमकां तणाव नाका। जी शांतता पयलीं पासून आसा ती शांतता आमकां कायम जाय। माकडमाऱ्यांच्यो मोडिल्ल्यो झोपड्यो उरल्यो थंयच, तांचो संसार जाग्यार घालपाची कोणूच खटपट करतना दिसना। मात दुसरे वाटेन पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान भलतेंच अंतर्गत राजकारणाक उद आयला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात DYSP शांबा सावंता आड ACB 2-3 दिसां भितर FIR नोंद करपाक शकता। गोंय सरकारान तशी मान्यताय दिल्या। ACBन सुमार 2 वर्सां मुळावी चौकशी केली। शांबा सावंता कडेन जोडी परस चड मालमत्ता आशिल्ल्याचें चौकशेंत कळून आयलां। बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात अँटी करप्शन ब्रांच DYSP शांबा सावंता आड FIR घालूंक शकता। FIR सप्तका भितर घालूं येता। शांबा सावंतान जोडी परस चड मालमत्ता जमयल्ल्याची कागाळ 2014 जाल्ली। त्या कागाळीच्या आदारान ACBन मुळावी चौकशी केली। हे चौकशेंत शांबा सावंतान जोडी परस चड मालमत्ता जमयल्ल्याचे मुखार आयले। ACBन शांबा सावंताचेर FIR घालपाक परमिशन मागिल्ले। ताणें पदाचो दुरुपेग करून जोडी परस चड मालमत्ता जमयल्ल्याचे ACBन कळयला। ACBन केल्ल्या चौकशे उपरांत सरकारान शांबा सावंताचेर FIR घालपाक मान्यताय दिल्या। शांबा सावंता आड FIR जातलीच, पूण त्याच वांगडान ताच्या आड डिसिप्लिनरी एक्शनय घेतले। सेरूल कम्युनिटीच्या जमनीत बेकायदेशीर प्लॉट बळकायल्ल्याचो आरोप शांबा सावंताचेर आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आकांतवादाक लागून एकोडो उडयल्ल्या पाकिस्तानाक तेंको दिता म्हण चीन आनी चीनाच्या म्हाला आड चलिल्ली कॅम्पेन गोंयांतय पावल्या। राष्ट्रप्रेमी नागरीक संघटनेन चीनी म्हालाच्या विक्रेचो म्हापशां निशेध केलो। खासा करून दिवाळेक चीनी सामान घेवचें न्हय म्हण संघटनेन गोंयकारांक उलो मारला। म्हापशेच्या बाजारांत राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी चीनी म्हाला आड जागृताय फेरी काडली।
ह्या मोहिमे उपरांत भारतात चीनी म्हालाचो खप 30% देंवला. संघटना मेक इन इंडिया प्रमोट करता. दिवाळे काडपाचे अशें प्रत्येकान ठरोवपाक जाय अशें आव्हान तुमकां सगळ्यांक करता. हांगा एक म्हत्वाची भूमिका सगळ्यांनी समजून घेवंक जाय की चीन हो असो राष्ट्र आसा जो पाकिस्तानाक मदत करता. ब्रह्मपुत्रेचे नदी जी आसा आमची ताचे उदक हाडोवपाचो प्रयत्न ह्या माध्यमांतल्यान चल्ला. म्हणजे समजून घ्या की आमचेर ह्या दृश्टींतल्यान आक्रमण जरी पाकिस्तानचे असले तरी चीनचो हात आसा. एका दृष्टी चीनचे वस्तू घेवप आमी म्हणजेच आमी आमच्या जवानांक गुळयो घालपा खातीर आमीच पयशे दिता अशें जाता. विचार करा, जे जवान आमच्या खातीर लढतात, आमच्या खातीर प्राण अर्पण करतात, त्या खातीर आमची सगळ्यांनी हांगासर इतलो त्याग करपाची गरज आसा की आमचे चायनाचो जो माल आसा तो बहिष्कार करचो. की यंदा तुमचे जे फटाक्याचेर जे कितें पयशे तुम्ही वापरतले, मरणाचेर पयशे वापरतले ते तुम्ही टाळचे आणि ते फोग सगळे जे आसा ते फोगाचे पयशे आमी आमच्या पयशांची जी राख करता त्याऐवजी हे पयशे वचूनी आमच्या मिलिटरीक सांगा मोठ्या आवाजान आणि पाकिस्तानाचेर आमच्या पयशांनी 2 गुळयो थंय लागुनी असो स्वाभिमान आमी सगळ्यांनी बाळगया अशें हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता. आणि आमी माझ्या देशाचं, माझ्या देशान असलेल्या देवदेवतांचं अपमान करणारं हो चीन आणि शत्रूक मदत करणारं आमच्या हो चीन हाजो निषेध न्ही सगळ्या तरेन जंय जंय एकामेका चिट दिवपाक मेळटलो थंय हाका चिट दितलो. मनान वचोन सगळ्यांनी एकच धरूंक जाय. आमच्या भारत माताय आज आमच्या ह्या हेतून कोणेच मान आनी कितेंच घेवपाचें न्ही असो निर्धार धरूंक जाय. सगळे आमच्या गोंयच्या आनी अख्ख्या महाराष्ट्राच्या लोकांनी भारताचो आनी हे मातयेचो अभिमान आसा जाल्यार त्या व्यापाऱ्यांनी ओपेला माल हाडून उपकरना. घेऊया एक ब्रेक.